काल राती 9:30 उपरांत कासारवणे हांगासर MH04FF 3447 ही 4 चाकी गाडी सानेलच्यान कासारवाणे वाठारांत येताली आनी दुसरे वाटेन आपल्या दुचाकी वयल्यान सुहास मधुकर नारुलकर हो भुरगो कामायल्यान घरा वतालो तेन्ना 4 चाकी वाहनान जबरदस्त धक्को चुकीच्या मार्गान येवन ताचेर लायलो आनी तो गंभीर रित्या जखमी जावन रस्त्यार पडलो। कांय वेळार ताचो गतप्राण जालो। मागीर मोपा पोलिसांनी घटनास्थळी येवन पंचनामा केला। रातच्या वेळार पेट्रोलिंग करून जे बिना नंबर नासतना गाडयो चलयतात आनी वाहतुकीचे नियम पाळिनात तांचेर कारवाय जावपाची गरज आसा। जी 4 चाकी येवन चुकीच्या मार्गान ताका धक्को दिलो, रातच्या वेळार ही घटना घडली। कांय थळाव्यांनी पळयले त्या खातीर ते धांवान गेले, नातर गाडी पळान वयतली आसली। अशी घटना परतून परतून घडची न्हू हे खातीर सरकारान उपाय येवजण करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर।